नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। शाळांचो वेळ उणे जावचो ना, अडचण आशिल्ल्या शाळांचो केशी प्रमाण विचार। 6.5 वरां चलयतल्यांक शेनवार आयतार सुटी, शिक्षण मंत्र्यान केलें स्पश्ट। मिड डे मिलाचो मेनू बदलप वा नाका आसत जाल्यार कळोवपाचें पीटीए आनी शाळांक स्वातंत्र्य। इस्कॉनाचे अक्षय पात्राक येवजण सुदारपाची दितले जबाबदारी। आवयची 2 ल्हान धुवां सयत मांडवीत आत्महत्या। दोतोर वैशाली कांबळी सुकुरची, कनिष्का मनस्वी धुवय गेल्यो। 2 कुडी मेळ्ळ्यो, तिसरेचो सोद चालू। सरकारान निमणे नेमले मुखेल आनी राज्य माहिती आयुक्त। लीना मेहेंदळे मुखेल जाल्यार स्टॅनली कुथिनो आनी संदेश प्रभुदेसाय राज्य माहिती आयुक्त। आनी खेळा मळार जीएफए आनी जीएफडीसी म्हणटा बांदोडकार स्टेडियम पणजेतूच जाय। स्टेडियमाची सुवात थारावपाची जबाबदारी सरकारान दिली एल्विस गोमसाचे। खबरो विस्तारान। शाळांचो वेळ वाडोवपाचो निर्णय बदलचो ना, मात अडचण आसा ते शाळांनी शिक्षण खात्याक अर्ज करपाचो, तांचे केशी प्रमाण निर्णय घेतले। पुराय दीस स्कूल जाय जाल्यारूय अनुसान सुरू करूं येता। 6.5 वरां स्कूल चलयतल्यांक शेनवार आनी आयतारा सुटी दिवपाचें सरकारान थारायलां। शिक्षण मंत्री पर्रीकार मिडिया कडेन उलयतालो। 2-3 दिसांत परिपत्रक येतलें। शाळांत 100 नवे बालरथ दिवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। मिड डे मिलाचो मेनू बदलपाचो तशेंच एखादे शाळेक वा पीटीएक येवजण नाका आसत जाल्यार कळोवपाचें स्वातंत्र्य शाळांक दिलां। सरकाराचो निर्णय आसा तसोच आसा, देर इज नो चेंज. I consulted them, but following modifications will be permitted. Point number 1, those schools which want full day will be permitted to have full day school with 5.5 hours of instructional hour time and 200 days of जे बाकीचे आसा ते 200 and 237 days. Those who want full day and do it 6.5 hours can work from Monday to Friday with Saturday and Sunday off, provided they do 1,100 hours of instructional. Third, those who have difficulties, if they ask education department request for exemption or relaxation during the current year, case to case basis they will be permitted, and this permission will be given within 7 days of receipt of such letter. As government school ह्या फुल डे ऑटोमॅटिक येना, कारण गव्हर्मेंट स्कुलान मदींच बदलपाचें म्हाका आवश्यक दिसना। हे मेनली आतां हांव जें सांगता तें मेनली ग्रांट इन एड। खंय जर तूं गव्हर्मेंट स्कुलाक जर तूं 5.5 वरां मेळ अडचण जाता जाल्यार तांच्यांनी आमकां कळोवचें। आमी तांचे बसीस जे कोण पळय हाडटा तांकां एक फिक्स रेट करून त्या बसवाल्याक कॉन्ट्रॅक्ट करून दिवपाचें, म्हणजे मागीर मेंटेनन्स हेडेक ती काय ना। बालरथ घेवपाचो प्रोसेस चालू आहा, तो प्रोसेस पूर्ण जालो की आनीक कितें एडिशनलिटी आहा पळय दॅट वी वील गिव थ्रू कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस। बालरथ फ्रॉम कॉन्ट्रॅक्ट विकतूच कित्याक घेवंक जाय, तुका बस आसली की जाली। दुसरो कंट्री भुरगो घेवंक शकता आनी ही कॅन रन इट फॉर स्कूल. सो वी हॅव डिसायडेड बाय दीस वीकेंड a clear cut guideline will go with along with certain changes in food pattern. जाय जाल्यार काही आयटम चेंज करपाक करप, उदाहरण शिरो हो खूब जाणांक नाका, भुरगे खायना, त्या जाग्यार मुगाची उसळ दी येता, अशे आयटम आमी चेंज ऑल्टरनेटीव आयटम। भात खावपाक खूब जाण फाटी आसा, पाव भाजी सगळे खातात, सो वी कॅन इन्क्रीज द नंबर ऑफ पाव भाजीज ऑर अदर आयटम चॉयस दिवन वी वील बी सेंडिंग इट टू द स्कूल्स. त्यामुळे शाळांक हातून फ्रीडम मेळटली. वी वील लेट देम नो विच आर द सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑन अवर रेकॉर्ड, including the new one who has FDA permission. They can go ahead, but this will not, again, this is after circular they select and tell us. They can go ahead and select a self-help group for their own use if they want. But if they are not ready to take the responsibility of the quality and serving,
then government does not mind stopping it. If someone does not want it, let them tell us that we do not want this facility. We will stop it until government works out a mechanism to provide 100% guaranteed sterilized condition supply food. ताजे आमचे प्रोसेस चालू आहा. एक आमी अक्षय पात्र म्हणजे संघटना आसा, इस्कॉनची मूळची ती संघटना, तांच्या बरोबर संपर्कान आसा. एके आवयन आपल्या 2 ल्हान धुवांक घेवन पणजे आत्महत्या केली. आवय दोतोर वैशाली कांबळी, कनिष्का आनी मनस्वी दोग धुवो, एक चली 2.5 दुसरें 5 वर्सांचें. दोगांकय घेवन मांडवी पुलावेल्यान उडी मारली. सोमारा फांतोडेर तांणी जीव दिला आसूंये असो पुलिसांचो अदमास. आवय आनी एके धुवेची कूड दनपारां मेळ्ळी. दुसरे चलयेची कूड पुलीस सोदतात. आराडी सुकूरची दोतोर वैशाली मडगांवां हॉस्पिशियोंत आसताली. लग्न उपरांत 7 वर्सां भितर आत्महत्या केल्या काय कितें अशें पुलीस तपासतात. आज आमकां सकाळीं 6:20 पोलीस कंट्रोल रूमसून कॉल येयले की एक प्लेजर स्कूटर मांडवी ब्रिजार परवरी सायडीन अबंडन आहा आनी तेजे सायडीन चप्पल आहा. ते इन्फॉर्मेशन मेळना फुडें इमिजिएटली आमचो स्टाफ रस जालो. थंय त्याच टायमार डॉक्टर उत्तम कांबळी पावल्लो आनी तेजे कडेन डिस्कशन केलें तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की तेजीच मिसेस सकाळीं आज 5 ते 6 दरम्यान घरा कडल्यान आपल्या भुरग्याक घेवन मिसींग जाली म्हणून. इन बिटवीन ते डॉक्टराचो डिटेल स्टेटमेंट घेतलो. तेणें सांगलें की तशें हेजे पयलीं केन्नाच तशी करूं ना आनी आमचें तशें रिलेशन बरें आशिल्लें आनी एक्झॅक्ट कित्याक लागून आपुणूय हितूंत आहा म्हणून. ते टायम 12:45 सुमार मरीन पुलिसाची कॉल येयलो की एक लेडी बॉडी मेळ्ळा म्हणून. डॉक्टर वैशाली उत्तम कांबळीची पयली बॉडी मेळ्ळी आमकां. सेकंड बॉडी आमकां 13:20 अवर्स मेळ्ळी. कनिष्का उत्तम कांबळी 2.5 years. टोटल 2 एट प्रेजेंट मेळ्ळे आमकां. एक बॉडी मेळूना, ती मनस्वी उत्तम कांबळी 5 वर्सांची चली बॉडी अजून मेळूना. सुसायड बी तसो नोट अजून कांय मेळूना. सरकारान निमणे मुखेल आनी राज्य म्हायती आयुक्त थारायले. लीना मेहेंदळेक मुखेल म्हायती आयुक्त म्हूण नेमतले, जाल्यार स्टॅनली कुतिन्हो आनी संदेश प्रभुदेसाय हे 2 राज्य म्हायती आयुक्त आसतले. तांच्यो नेमणुको जावपाच्यो आसात. मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक हें सांगलें. फाटलें 1.5 वर्स म्हायती आयुक्तांच्यो सुवाती रित्यो आशिल्ल्यान केशी पडून आशिल्ल्यो. म्हायती आयुक्ताची कचेरी आदले सेंट्रल लायब्ररींत व्हरतले. अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड सम प्रोसिजर टू बी फॉलोड. कमिटीच्या निर्णया प्रमाणे श्रीमती लीना मेहेंदळे, मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅट, Bombay bench. She is retired IAS officer, served as an additional chief secretary of Government of Maharashtra. She has been selected as a chief information commissioner. State information commissioner म्हणून Stanley Kutinho. He has been Indian Ordnance Factory बी काम केलां. आणि दुसरो संदेश प्रभुदेसाय, वास्ट एक्सपिरियन्स इन मिडिया. म्हणजे ते बॅकलॉग बेगीन क्लियर जावंक जाय म्हणून हे केल्लें आसा. तांकां योग्य जागो, तांचे अपॉइंटमेंट ह्यो गजाली फुडल्या 15 दिसांनी मेकळटल्यो. 5 years or 65. घेऊ एक वेवसायीक विसो.